एज्राचें पुस्तक 1. पोर्देसांत थावन येतोच मंदिर नव्यान बांदतात. पोर्देसांत थावन लोक portota. चॅप्टर 1. सिरस पेर्सियेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियाचे तोंडी सर्वेस्पोर उलयल्लो तें उतर पाळचे खातीर सर्वेस्परान पेर्सियेच्या राजा सिरसाक स्फूर्ती दिल्ली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्ख्या राज्यांत अशी घोशणा केली आनी तोकट्यांचेर मारून प्रसिद्ध करूंक लायली. सिरस पेर्सियेचो राजा अशें परगट करता. सर्वेस्परान सर्गींच्या देवान प्रिथुमेवेलीं सगळीं राज्यां म्हजे आधीन केल्यांत. जेरुसलेमांत जुडाच्या प्रांतांत आपल्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका नेमला. जो कोण तुमचे मदें ताचे पोरजेचे आख्खे शिवडेर आसा ताचो देव ताचे सोवें आसूं. ताणें जुडाच्या प्रांतांत जेरुसल्याक वेचें आनी थंय सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुसल्यांत आसा तो देव. आनी जिवीं उरलोल्यांतल्या जण एकल्याक खंयसरूय तो रावूं त्या गांवच्या लोकांक रुपें, भांगार, सामान, बसपाच्यो मोनजाती तशें आपखुशेन हेरूय देणी दिवन जेरुसल्या आसत्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. तेन्ना जुडा आनी बेंजामीन कुलांच्या घोराब्यांचे वडील याजनीक आनी लेवीत जांच्या सगळ्यांच्या मनांक सर्वेस्परान स्फूर्ती दिल्ली जेरुसल्यांत वचून सर्वेस्पराचें मंदीर बांदूंक तयार जाले. आनी तांच्या सगळ्या शेजाऱ्या सामारियांनी तांकां रुपें, भांगार, सामान, बसपाच्यो मोनजाती, मोलादीक देणी आनी आपखुशेन भेटवण्यो करून आदार दिलो. त्या भायर जेरुसल्यांत थावन सर्वेस्पराच्या मंदिरांतल्यो वस्तू व्हरून नेबुकाडनेझारान आपल्या देवाच्या मंदिरांत दवरलेल्यो त्यो सिरस राजान परत दिल्यो. सिरस पेर्सियेच्या राजान त्यो बांदेराया मित्रेदात हाच्या हातांत दिल्यो. हाणें त्यो तपासल्यो आनी शेशबाजार जुडाच्या कुंवरांच्या हातांत दिल्यो. त्या वस्तूंची xudhi ही 30 भांगारांचीं ताटां, रुपियाचीं 1000 ताटां, ekunntis सारके kel'le bhangarache 30 kanxe, रुपियाचे 1000 kanxe, तांतले charxim-dha ताटां फोडलोलीं, 1000 दुसऱ्यो वस्तू, सगळीं मेळून 5400 भांगाराच्यो आनी रुपयाच्यो वस्तू आसल्यो. जेन्ना शेशबाजारान परदेशांक बाबिलोनिये थावन जेरुसल्याक हाडले तेन्ना ताणें ह्यो सगळ्यो वस्तू आपणा बरोबर हाडल्यो. देवाचें उतर